बीजेपी हेडलेस लीडरलेस झाल्या. आमदार मंत्री माजी मुख्यमंत्री आपल्याच पक्षाच्या फुडाऱ्यांकडे केस्तामा मारतात. त्या पक्षाची वाट लागल्या आणि राज्याच्या प्रशासनाची वाट लावून सुटल्यात. बीजेपी कदेल सोडिना जाल्यार युती पक्षांनी गोयचो गोंयकारांचे विचार करून आपल्या कुशेसान बीजेपीची साथ सोडची म्हूण काँग्रेसीचो मोगो आणि गोवा फॉरवर्डाक उलो. काँग्रेस पर्याय दिवंक सक्षम. Goa deserves a secular, progressive and a performing government. And this government which is existing is a non-functional, defunct, zero administration government. Parrikar government has been reduced as a failure. It is a gross failure. 2017 election ते जावन ताका हाडलो ताणी मुख्यमंत्री म्हणून आणि तो आयिल्ल्याक एकूय गोंयचो मुद्दो सुटावो जाल्लो ना. आतां म्हणटा तो दुयेंत आसा आणि अशा परिस्थितींत गोंयकार सफर जातात. बीजेपी इज इन अ chaotic state, but they have no right to make our administration chaotic. And therefore, once again, we appeal to the allies of the BJP to take a conscientious decision in the interest of Goa and desert this BJP which is ruining Goa, which is ruining the administration of Goa, which is ruining the governance of Goa. Economic slowdown जाले, meltdown जाले, आता economic collapseाचेर पावला, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉलॅप्साचेर पावला. इतले मजगती रांदपाच्या गॅसीचो प्रेस वाडिल्ल्यान महिला काँग्रेसीन निषेध केलो. कितले आमकां आनी त्रास करतले कितल्यो आनी बायलो रस्त्यार देंवतल्यो म्हूण. दॅट इज गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस. सुमार 1000 आयज सिलिंडर पावल्लो आसा. सिलिंडर म्हणटात ती एक गरजेची वस्त. प्रत्येक घरान कोणीय बायल आसूं ती श्रीमंत आसूं वा गरीब आसूं ते बायलेचे आयज बजेट आणि इकॉनॉमी हालिल्ली आसा ह्या सरकारान. आयज बायलांक चिंतूंक पडटा की रांदपाची कितें आनी खावपाची कितें म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. माराण फोग ऑनलायन विकूंक मेळचो ना. फोगाच्या सेलाचेर सरसकट बंदी घालूंक सुप्रीम कोर्टाचो न्हयकार. फक्त लायसन ट्रेडरूच फोग विकूंक शकतले म्हूण कोर्टान मंगळारा निकालांत स्पश्ट केले. धुंवर आनी आवाजाचे प्रदूषणाक लागून फोगाचेर बंदी घालची म्हूण याचिका आयिल्ली. निकाल दितना कोर्टान ह्या उद्देगांतल्या जाळवणदारांच्या पोटा पाण्याचोय विचार केला. लोकांक रातचो 8 ते 10 मजगतीच फोग लावंक मेळटलो. To control air quality in the country, the Supreme Court has banned the online sale of firecrackers. The Supreme Court has also restricted the timing of bursting firecrackers on the occasions of Diwali, Christmas and New Year. The Supreme Court has ordered that only registered vendor will be able to sell low intensity green firecrackers. With video journalist Shirish Kukalkar, Mukesh Kumar for Prudent. अनुच्या आयएसएलाची पहिलीच होम गेम खेळूंक सर्जिओ लोबेराची एफसी गोवा टीम पुराय तयार. बुधवारा फातोड्ड्या स्टेडियमार एफसी गोवा मुखार आव्हान आसतले ते जॉर्ज कोस्ताच्या मुंबई सिटी एफसीचे. ऑक्टोबराचे 6 तारखेक चेन्नई आड तांच्या घरा एफसी गोवा पेजाद खेळाचेर जिखिल्ले. अशीच अपेक्षा लोबेरा मुंबय आड दवरता. मुंबयचो कोच कोस्ता म्हणटा ताची टीम जैताचे टार्गेट घेवन देंवतली. Contentos, sobre todo con el segundo partido que jugamos fuera de casa contra Chennai. En el primero me quedó un poquito la sensación de haber perdido 2 puntos más que ganar 1. We're very happy with the performance that we gave in Chennai. I'm a little disappointed with the game against Northeast because I thought we left 2 points behind there. Y estamos muy ilusionados con el primer partido en casa, delante de nuestra gente, en nuestro estadio, con nuestra afición, para poder conseguir 3 puntos que serían importantes para nosotros. And we're very excited to play in front of our fans here, play our first game at home, and we'll be trying to achieve 3 points from this game. Try and, ensure that, defensively we're a little bit better off in terms of the numbers that we sort of achieve. But obviously, always the style of play that we have is sort of, there are some risks involved in it, but we have to try and improve on those 2 aspects to sort of, get the best possible numbers out. Si usted me pregunta si vamos a atacar menos para encajar menos, no.
vamos a intentar atacar igual y encajar menos goles. If you're asking me whether we're going to attack less to sort of try and ensure that we concede less, then the answer to that would be no. We can do the things that I have in my mind, and if we will do these things, I'm confident that we can get home with the 3 points. 2 गेमींतल्यान 4 पॉइंट मेळ्ळ्या उपरांत 18 दिसाच्या गॅपा उपरांत FC गोवा बुधवारा आपली 3री गेम खेळटले. पूण ही गोंयांत जावपी ह्या सिजनाची पयलीच गेम आशिल्ल्या कारणान पुराय FC गोवाचे जे फॅन्स आहा गोंयांत ते पुराय उमेदीन आसा. कारण FC गोवा जेन्ना जेन्ना फातोड्या खेळटा तेन्ना एंटरटेनमेंट सामकें गॅरंटेड. मडगांवच्यान सावियो डायस आनी पणजेच्यान हांव नीरज प्रभू प्रुडंटा खातीर. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.